नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स. कायदो सुव्यवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह. क्रायम डिटेक्शन वाढला मात कन्व्हिक्शनाची टक्केवारी उणी. 5.5 वर्सात 440 बलात्कार, 177 खून, 696 मायज केसींची चार्जशीटा पेंडिंग. गृह खात्याची लेखी जाप. सरकार आयपीबीच्या नावान करता जमनींचे कन्वर्जन. 5 वर्सात 8 प्रकल्पाक मान्यताय. अडवलपाल कल्विटेशन लँड कन्वर्ट. प्रादेशिक आराखड्यात जागो शेतिकी. काँग्रेसीचो सरकाराचेर फार. अनधिकृत घरा अधिकृत करपा खातीर हाडिल्ले बिल लोकांच्या न्हय सरकाराच्या फायद्याचे. मूळ गोंयकारांचे लुकसाण. परप्रांतीयाक फायदो. भायल्याक आयती 400 मीटर जमीन. आरजीचो आरोप. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सात काढल्यो 60 जायराती. फॉर्माचेरूच जोडले 24 लाख मायज. पदां खातीर 11,852 अर्ज. एलडीलीच्या ऍप्लिकेशनाचे 10 लाख उबे. चिमला कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्यांचो विरोध. ग्रामसभा तापली. लायटीचो प्रश्न सोडयात. चिंचिणी सारजोरच्या थळाव्यांची मागणी. टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो प्रश्न चर्चेत. आणि बाळ्ळी हायवेर जीवघेणो अपघात. 34 वर्सांचो कमलेश गांवकार सोंपलो. लॉरीचो धपको. ड्रायव्हर पुलिसांच्या ताब्यांत. मेरशे सर्कलार बशीक उजो लागलो. बस पुराय लासून काबार. गोयच्या कायदो सुव्यवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह. फाटल्या 5.5 वर्सां 480 बलात्कार, फक्त 5 जाणां ख्यास्त, 177 खून, मारबडय करपाची 1643 प्रकरणां म्हण होम डिपार्टमेंटाचो डाटा सांगता. अपहरणाच्यो खंय 553 केसी. सायबर क्रायम 398. सगळे मिळून वट्ट 2263 प्रकरणाची ट्रायल सुरू आसा. 696 केसींचे चार्जशीट पेंडिंग. आता मेरेन फक्त 53 जाणांक शिक्षा. खासा रिपोर्ट. गोंयांत क्रायम दिसान दीस वाडटा. डिटेक्शनाचो आंकडो बरो आसा मात कन्व्हिक्शन रेट उणो. फाटल्या 5.5 वर्सांत खून, बलात्कार, मारबडय, अपहरण, सायबर क्रायमाचे 4148 मायज प्रकरणां. 2959 केसी डिटेक्ट. 2200 मायज कोर्टांत आसात. 696 केसींचे चार्जशीट पेंडिंग. फकत 52 जाणांक ख्यास्त. फाटल्या 5.5 वर्सांत वट्ट 177 खून जाल्यात. फकत 6 जाण कन्व्हिक्टेड. 2020 34 रिपोर्टेड, 34 डिटेक्टेड जाल्यार 3 कन्व्हिक्टेड. 2021 23 रिपोर्टेड, डिटेक्टेड 26 जाल्यार 2 कन्व्हिक्टेड. 2022 44 रिपोर्टेड, डिटेक्टेड 36 जाल्यार एकट्याक ख्यास्त मेळ्ळ्या. 2023 26 रिपोर्टेड, 23 डिटेक्टेड. 2024 30 रिपोर्टेड, 29 डिटेक्टेड. 2025 आतां मेरेन 17 रिपोर्टेड, 17 डिटेक्टेड. फाटल्या 5.5 वर्सांत 480 बलात्कार जाल्यात. 5 जाणांक ख्यास्त. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2020 60 बलात्कार, 58 डिटेक्टेड जाल्यार एकट्याक ख्यास्त. 2021 72 रिपोर्टेड, 71 डिटेक्टेड, एकट्याक ख्यास्त. 2022 75 रिपोर्टेड, 73 डिटेक्टेड. 2023 97 रिपोर्टेड, 92 डिटेक्टेड, 2 जाणांक ख्यास्त. 2024 112 रिपोर्टेड, 104 डिटेक्टेड, एकट्याक ख्यास्त. 2025 आतां मेरेन 67 बलात्काराच्यो केसी, 64 डिटेक्टेड. मारबडय करपाच्यो 1643 केसी, 27 जाणांक ख्यास्त. 2020 312 रिपोर्टेड, 307 डिटेक्टेड, 10 जाणांक ख्यास्त. 2021 336 जाणांक मारबडय, 329 जाणांक डिटेक्टेड जाल्यार 9 कन्व्हिक्टेड. 2022 324 केसी रिपोर्टेड जाल्यार 314 डिटेक्टेड, 4 जाणांक ख्यास्त. 2023 287 केसी रिपोर्टेड, 279 डिटेक्टेड, 2 जाणांक ख्यास्त. 2024 277 केसी रिपोर्टेड, 266 केसी डिटेक्टेड, 2 ख्यास्त.
2025 आतां मेरेन 107 केसी रिपोर्टेड, 105 केसी डिटेक्टेड. फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयांत 84 चोरयो, 8 जाणांक शिक्षा. 2020 13 चोरयो, 11 डिटेक्टेड, 1 कन्विक्टेड. 2021 28 चोरयो, 20 डिटेक्टेड, 3 जाणांक ख्यास्त. 2022 14 चोरयो, 13 डिटेक्टेड, 1 ख्यास्त. 2023 11 रिपोर्टेड, 11 डिटेक्टेड. 2024 13 रिपोर्टेड, 13 डिटेक्टेड, 3 जाणांक ख्यास्त. 2025 आतां मेरेन 5 रिपोर्टेड, 5 डिटेक्टेड. मजगतीं फाटल्या 5.5 वर्सांत 553 अपहरणाच्यो केसी, 6 जाणांक ख्यास्त. 2020 78 केसी रिपोर्टेड, 70 डिटेक्टेड, 2 जाणांक ख्यास्त. 2021 91 केसी रिपोर्टेड, 86 डिटेक्टेड, 1 ख्यास्त. 2022 अपहरणाच्यो 96 केसी, 84 जाणां डिटेक्टेड, 1 ख्यास्त. 2023 106 केसी, 101 डिटेक्टेड, 2 कन्विक्टेड. 2024 129 केसी रिपोर्टेड, 120 केसी डिटेक्टेड. 2025 आतां मेरेन 53 केसी रिपोर्टेड, 52 अपहरणाच्यो केसी डिटेक्टेड. मजगतीं फाटल्या 5.5 वर्सांत 398 सायबर केसी. 2020 40 केसी रिपोर्टेड, 18 डिटेक्टेड. 2021 37 रिपोर्टेड, 20 डिटेक्टेड. 2022 86 रिपोर्टेड, 22 डिटेक्टेड. 2023 79 रिपोर्टेड, 24 डिटेक्टेड. 2024 83 रिपोर्टेड, 25 डिटेक्टेड. जाल्यार 2025 आतां मेरेन 73 रिपोर्टेड, 40 डिटेक्टेड, 1 कन्विक्टेड ना. हो सगळो आंकडो पळयल्यार कायदो सुवेवस्थेचेर परत एकदा प्रश्नचिन्ह उप्रासता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकारान IPBच्या नांवान बेकायदेशीरपणान जमनीचें कन्वर्जन चलयलां. फाटल्या 5 वर्सांत 8 प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या. अडवलपाल प्रकल्पाक जमीन दिल्या ती कल्टिवेबल लँड. कॅनला कुशीक प्रकल्प प्रादेशीक आराखड्यांत जागो कल्टिवेबल जाल्यार WRDचें भलतेंच स्पश्टीकरण. काँग्रेसीन सरकाराचेर फूग काडला. जेन्ना गोंयांत कोरोना लॉकडावन आशिल्ले लोक मरणा कडेन झुजताले तेन्ना खंय WRDन अडवरपाल प्रकल्पाक दाखलो दिल्लो. रेंट कॅबा वयल्यानूय काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. आणि ह्या 8 प्रोजेक्टाक जर आमी पळयत जाल्यार हांव फक्त 8 प्रोजेक्टाचे जे लँड झोनिंग, एक्चुअल झोनिंग ऑफ दॅट लँड आसा तितलेच वाचता. प्रोजेक्ट नंबर 1 तातूंत ह्या 8 केसींतली आमी एकूच क्लासीक केस. सो मेजॉरिटी ऑफ द लँड जर आमी पळयली, समजा एक जर तातली काडली जाल्यार बाकी सगळे आर नॅचरल कवर, एग्रीकल्चरल, बफर झोन, हेच सगळे जागे आसा. सो हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार IPBच्या नांवार बाकी सगळे बायपास करून हांकां अप्रुवलां दिवपाचो प्रयत्न चल्ला. अडवलपाल कन्स्ट्रक्शन एंड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड. दिस इज द रियल टाइम आयच्या तारखेचो गुगल इमेज. आणि तुम्ही पळयत जाल्यार कॅनलाक तेकूनच हो इंडस्ट्री घातिल्ली आसा. रिजनल प्लॅन जर आमी काडून पळयत, सो दिस इज द रिजनल प्लॅन 2021 where this blue line is that same canal and this is that area where the plant has come. Now, as per the regional plan, this area is marked under irrigation command area. 29 मे 2020 हांव गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता की गोंयांत लॉकडावन आशिल्लें आणि अशें लॉकडावन आसतना WRD डिपार्टमेंट, हांव स्पेसिफिकली एकूच लायन वाचता. With reference to the above project proposal, it is informed that the portion of the land, survey number 20A/0 of village Adwalpal in Bicholim Taluka, as marked in the plan annex, is not falling under the command of Tirari irrigation project. Now, the regional plan is clearly saying that this land is under command area. WRD चो executive engineer MK Prasad सांगता पडना. So what is this? So I think this is a classic case of corruption. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. गोंयकारांची अनधिकृत घरां अधिकृत करपा खातीर सरकारान विधानसभेत बिल पास केला. मात बिलाचो खरो फायदो मूळ गोंयकारांक नाच. बिलाचो खरो फायदो भायल्यांक आयती 400 मीटर जमीन म्हण आर्जीचो आरोप.
सरकार मूळ गोंयकाराक पिशान काडटा म्हण आमदार विरेश बोरकार उलयलो. आम्ही मुळावे गोंयकारांक सपोर्ट करता आनी तेंच्यांनी कट ऑफ जे हे दिल्ले आसा ते रेजिडेंट सर्टिफिकेट ह्या जो कायदो आसा जो अमेंडमेंट आसा तितून रेजिडेंट सर्टिफिकेट लावपाचें म्हणून सांगला. आनी ते म्हणटा की 2014 म्हणजे डिसेंबराच्या 2014तल्यान जी कोणाची घरां बांदलेली आसा ती इनलिगल आसूं अनऑथोरायज आसूं कितें आसूं तांकां आमी रेग्युलायज करता. आतां हो कायदो तेंचो हितून ते कितें म्हणटा की सेल्फ डिक्लेरेशन समज रेजिडेंट सर्टिफिकेट गोंयांत जाय कोणाकूय हांव कोणी आसा कर्नाटकाच्यान गोंयांत येयलो आनी तो 2014 गोंयांत पावलो दर नोव्हेंबरान पावलो तेणें एक गव्हर्मेंटाची जागा हाडयली थंय आपणाचो इल्लीशी खोपटी जावं घर कितें आसा तें बांदलें. तो गेलो सेल्फ डिक्लेरेशन केलो आपूण गोंयचो नागरीक आपूण परमनंट रेजिडेंट ऑफ गोवा आनी क्लियर आसा आय से दॅट आय एम परमनंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ गोवा सीन्स मोर दॅन 15 years. 50 मीटर जमीन आडावन बशिल्ल्या भायल्यांक आयज ती 400 मीटर मेळटली. मात सत्तरी आनी हेर तालुक्यांनी जे मूळ गोंयकार आदीं सावन आपल्या जाणट्यांची शेतां बाटां घेवन बसल्या तांकां 400 मीटर सोडून बाकी सरेंडर करचें पडटलें. हें गोंयकारांक मोठें लॉस म्हूण विरेश बोरकार मुखार उलयलो. 400 स्क्वेअर मिटराचो जो जागो आसा म्हणल्यार तेणें समज 50 स्क्वेअर मिटर वचून हाडयलो हो जो कर्नाटकांतल्यान येयलो तेणें 50 स्क्वेअर मिटर वचून हाडयलो मात तेका 400 स्क्वेअर मिटर जागो मेळटा. ओके हें क्लियर जालें. सो आयज कितलेशे जशें अजान एक्सप्लेन केलें की एग्रीमेंट मारता आनी कितें मारता आनी कितलेशे भायरसून येयले आनी तेंच्यांनी जागे हाडिल्ले आसा तांकां 50 आसूं 100 आसूं वॉटेवर तांकां 400 स्क्वेअर मिटराचो हक्क मेळटा. 400 स्क्वेअर मिटर तांकां मेळटली. ती जो गोंयकार जी पयलींच्यान जागा आसा जावं ती 2000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 3000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 5000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 10000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 50000 स्क्वेअर मिटर जावं ती 1 लाख स्क्वेअर मिटर ही जी जागा आसा जी त्यांच्या जाणट्यांनी कितलीशी कल्टिवेशन केल्लें तांकां तुमी म्हणटा की तुमची जी जागा आसा ती सरेंडर करा. खरें म्हळ्यार सरकारान सत्तरी तशेंच हेर तालुक्यांतल्या मूळ गोंयकारांची घरां बाटां कुळागरां नांवार करपाक जाय आशिल्लीं. मात सरकाराक गोंयकारांचें पडिल्लें ना म्हूण आरजीबीन मुखार आरोप केला. खरें म्हटल्यार तांकां सरकारान तेंची जमीन रेग्युलायज करपाक जाय तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय मात सरकार तें करना. कित्याक करना हेजो एकूच दिसता की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो गोंयकारांक लागून ना हो भायल्यांक लागून जाल्लो आसा. ही जमनी ज्यो आसा ह्यो गोंयकारांक कडेन दिवंकूच सोदना आनी ह्यो भायल्यांक दिवंक सोदता. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर 60 जायराती काडल्यो. फॉर्माचेरच वट्ट 24,67,000 युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात. 31 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 29 कंत्राटी पोस्टां खातीर जायराती. ह्या सगळ्या पदां खातीर 11,852 अर्ज. LDCच्या पदां खातीर 5,203 लोकांनी अर्ज केल्ले. ताच्या ऍप्लिकेशनाचेच 10,17,000 रुपया युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात. गोंय विद्यापीठाचे नवे कॅल्क्युलेशन मुखार आयला. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर 60 जायराती काडिल्ल्यो. तरणाट्यांचो जायरातींक बरो रिस्पॉन्स. काडिल्ल्या 60 जायरातींतल्या कांय जायरातींची नोकर भरती जाल्या कांय उरल्यात. मात ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ल्यांचो आंकडो पळयात आनी त्या अर्जांतल्यान गोवा युनिव्हर्सिटीक मेळिल्ली येणावळ पळयात. गोंय विद्यापीठान फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या पदां खातीर वट्ट 60 जायराती काडिल्ले. फॉर्मांची फी वट्ट 24,64,000 रुपया युनिव्हर्सिटी कडेन जमा. 31 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 29 कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टां खातीर जायराती काडिल्ल्यो. फाटल्या 5 वर्सांत 60 जायराती पळोवन वट्ट 11,852 अर्ज आयिल्ले. 9,732 रेग्युलर पोस्टां खातीर जाल्यार 2,129 कंत्राटी पदां खातीर अर्ज. LDCच्या पोस्टा खातीर 5,203 लोकांनी अर्ज केल्लो. 10,17,100 रुपया LDCच्या फॉर्मांतल्यान युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळ्यात. रेग्युलर पोस्टाच्या जायराती खातीर केल्ल्या अर्जाचे विद्यापीठाक वट्ट 20 लाख रुपया मेळ्ळ्यात. उरिल्ले 4 लाख कॉन्ट्रॅक्टी पोस्टांच्या अर्जांची फी. मजगती हातूंतली चडशी पदां भरल्यात. नव्या पदां खातीर नोकर भरती प्रक्रिया सुरू आसा म्हूण गोंय विद्यापीठाची जाप. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात.
तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृत फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृत फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृत. उत्तर ते दक्षिण गोंयांत साबार कडेन ग्रामसभा जाल्यो. ग्रामसभांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा. चिंबला कदंबा प्लॅटो येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्यांचो विरोध. लायटीचो प्रश्न सुटावो करचो म्हण चिंचिणी सारजोरच्या थळाव्यांची मागणी. टॅनंट व्हेरिफिकेशन केल्या शिवाय भाड्याक दिवचे न्ही. गांवच्या उदरगती संबंधी बांदकामां योग्य पद्दतीन करची म्हण थळावे मागतात. उत्तर ते दक्षिण गोंय साबार कडेन ग्रामसभा जाल्यो. थळाव्यांच्यो कितल्योश्योच कागाळी प्रश्न मागण्यो ह्या बसके वरवीं मुखार आयल्यो. चिंबला कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्यांनी विरोध उक्तायलो. सगळे लागयो ज्यो आसा पळय काय सगळे अशें स्लॅंटिंग जाल्ले आसा आनी हे पडलेले ते लागयो लायल्यो सारक्यो ना तो जाय बाकी करता मरे गेल्या फावटीची सगळो आयडी स्वता व्हरोन दाखयला तुमचो लेटर तिंका पावलो. पिक्चरान कोण येता एमएलए येता ना मिनिस्टर येता आणि डबल इंजिन गव्हर्नमेंट मुस्लीम म्हण आमच्या भंडारी समाज म्हण आमच्या कितें सगळे बामण म्हण आमचे सगळे आज हितून ग्रामसभेन उपस्थित जातले. सगळ्यांनी एक मुखान हें केल्लें आसा ठराव घेतलेलो आसा तो आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. चिंचणीचे ग्रामसभेंत लायटीच्या इश्यूंचेर टॅनंट व्हेरिफिकेशनाचेर चर्चा जाली. In that tenant verification form, and immediately they can give it to the landlord whether they can accommodate these people or not. To Sarpanch also that we will help and we are there also to help them so that we can put everything in place. आणि ताका आमी सांगलोलें बाबा आमकां हिंगा पावर फेलियर जाता 4 जाण स्टाफ आहे तुम्ही स्टाफ इन्क्रीज कराय म्हणलें. सारजोराच्या ग्रामसभेंतूय थळाव्यांचे साबार इश्यू मुखार आयले. सो आमी इन्क्रीज हाऊस टॅक्स इन्क्रीज कित्याक केला कितें तरी आमकां रेवेन्यू एक्सचेंज जावपाक. We are not asking them to execute it. We are just asking them to do the developments and the proposal for the concerned department so that the concerned department will execute the work. जाल्यार हळदणचे ग्रामसभेंत फुटसाल ग्राउंडा विशीं चर्चा जाली. आमदार काल्लोसूय सभेक हाजीर आशिल्लो. That the matches will not go beyond 10 o'clock. Is that taken for granted? Yes. 100% assurance. Yes. Call me, I will shut it down if at all it's going. Understood. Students will be given priority from the Aldana school for the coaching. That vacant area which is the futsal ground, please can make a provision over there. Playing on the ground, using the ground, walking track, all will be free. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाळी हायवेर जीवघेणो अपघात. 34 वर्सांचो कमलेश गांवकाराक ताक सोंपलो. तो रावपी बार्शेचो. कुंकळेच्यान काणकोण वचपी लॉरीचो कमलेशाच्या दुचाकेक धपको. हायवे अशीर कर्नाटकी ड्रायव्हर पुलिसांच्या ताब्यांत. मजगती मेरशे सर्कलार एका बशीक उजो लागलो. बस लासून पुराय काबार. 2000 मायज अपघात ह्या वर्सा नोंद जाल्यात. अपघातांत सापडून 200 मायज लोकांनी आपलो जीव वगडायला म्हूण हालींच विधानसभेन चर्चा जाल्ली. जाल्यार बाळी वॉल्ताचेर ट्रकाक धपको बसून परत आनीक एकटो सोंपलो म्हूण खबर आयली. कमलेश गांवकार म्हणून एक इलेक्ट्रिशियन तो हांगसाकून ड्युटी वयतालो बाणावली. तो बाणावली वयता आसतना ताका ह्या शार्प टनाचेर ताका एक्सिडेंट जालो आनी तो ऑन द स्पॉट गेलो. हो रोड पळय आहा तो नेरो आहा तो पळयात. आमी सातत्यान सरकाराक जागृत करतात कित्याक हो रस्तो वाडोवचो म्हणून. पण हायवे जातलो बायपास जातलो म्हणून सरकार फुडें व्हरत आसा आनी हांगा लोक मरत आसात, तरणाटे मरतात. अजून पर्यंत सरकार विविध आश्वासन दिता, प्रोजेक्ट करता, ब्युटिफिकेशन करता, पण हे रस्त्या कडेन दुर्लक्ष करता. हो रस्तो आतां हायवे नॅशनल हायवे म्हणटा आतां नॅशनल हायवे 66 कितलो अरुंद आहा तो पळोवचो लोकांनी आनी कितले टन आहा ते. ह्या टनाचेर कितलेशे भुरगे हाज्या पयलीं मेल्ले आसात एक्सिडेंट जावन. कितलेशे लोकांनी हे व्हडले बसींनी कितलेशे 2-3 जाणां पयलीं ह्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं मारून उडिल्ले आहा. अशे एक्सिडेंट खूब जाता हांगा. टँकऱ्यो कंटेनर हे ह्या हेजेर चलतात तेन्ना सरकारान बेगोबेगी ह्याचेर कितें तरी उपाय काडचो, नाजाल्यार अशे तरणाटे कितलेशे मरत वयतले. आनी हें आतां मातशें स्पिड्यार केलां सरकारान. हें परत एक्सिडेंट जावप आनी तरणाटी मरप आनीक एक
गरीब भुरग्यांक एक सामको अन्याय जाल्ल्या भशेन जाता हेजेर कित्याक हो एक ड्युटी रातचो वयतालो पयर तशेंच पाडी 2 जाण भुरगे रातची ड्युटी वयताले अशे एक्सिडेंट जातात जेन्ना हें तर सरकार पळयना जाल्यार आमकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो सगळ्या लोकांक घेवन रस्त्यार येवचें पडटलें अशी परिस्थिती सरकारान तरी करची न्हू अशें म्हाका दिसता सार्वजनीक बांदकाम खाती म्हणटा आमी PWD हे सगळे रस्ते करपाचें ब्युटिफिकेशन करपाचें सगळें काम करतात पण ह्या रस्त्या कडेन दुर्लक्ष करतात हे रस्ते सध्या वाडोवपाची गरज आसा आनी हे तर रस्ते वाडयना जाल्यार रस्त्यार येवपा शिवाय पर्याय नासतलो मजगती मेर्शे सकलार एका बशीक उजो लागलो उजो पालोवपी दळान स्थानार पावून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली कोण दुखापत जाल्लो ना बस मात लासून पुराय काबार जाली प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस आनी ओमकार फळारी गोंयांत जायो जायते कडेन मेळटात मात म्हाड्डोळा मेळपी जायो चड फामाद ह्या जायां सारको वास हेर जायांक ना फुलकार समाज कश्ट करून जायो फुलयतात जुलय ऑगस्टांत जायो फुलतात ह्या सिजनाक फुलकार माळो विकून पोट चलयतात खासा रिपोर्ट मार्दोळ हें जायांक लागून फामाद मार्दोळा जायांची पुजाय जाता फुलकार समाज ही पुजा करता मार्दोळा आयिल्लो जायां पोट घेवन वताच मात जायांचे मळे विकपाचो जमीन दोनयान निर्णय घेतला आनी अशें जालें जाल्यार मार्दोळच्यो फामाद जायो जायांचो पारंपारीक धंदो धोक्यांत आसा म्हूण फुलकार समाज उलयता जायाचो बिझनेस करता हांगासर माड्डोळा सादारण 50 वर्सांनी म्हाका तरी बाबा पयलीं आमचो फोंड्या वयतालो कांय ना म्हळ्यार म्हाका दिसता जायांची पुजेक आतां 112 वर्सां ते वर्साक म्हणजे हेच्यानी पयलीं केन्ना जाल्लें तें खबर ना आमकां पूण सद्या तरी 112 वर्सां अशें म्हाका दिसता पुजेक कारण म्हणल्यार एक पयलीं हांगसर अशो कोविडा भशेन पयलीं रोग येयल्लो आमच्या गांवांत तो पयस जावच्या खातीर खंय आमच्या पुर्वजांनी म्हणजे जाणटेल्यांनी ते मागोवन घेतलेलें की आमी ह्यो जायो आसून तिकडे पांय कडेन बांदता पुजा बांदता आनी हो आमचो रोग दूर करचो म्हणून पयस करचो तशेंच कारण ते देवीन आमकां पयस केल्लो आसा तेन्नाच्यान आमी ही जायांची पुजा देवीच्या पांय कडेन बांदता सादारण 112 वर्सां जालीं ह्या वर्सा 112 वर्सां आतां पयलीं भशेन मळे आसा अस्तित्वान ना पयलीं भशेन मळे ना मळे हांगसर सद्या मळ्याचो विशय हांगा खूब गाजता काल विधानसभेचो सुद्दां हेजो प्रश्न येयलो पूण मळे पयलीं भशेन ना हांगासर हें जायांचेर कितें जाता जायांचेर गिरायक जाता जायांचेर पूण श्रावण म्हयन्याक चवथी कडेन आमकां गिरायक आसता हरशीं दिसांनी आमकां तितलें गिरायक आसना आनी एका धंद्याक खूब कश्टूय आसा आनी पयलीं भशेन हांगसर आतां लोकूय कामेरी कोण मेळना आनी जायो काडपाक जाय गुंतपाक जाय खणपाक जाय सादारण कितल्यांक वयता तुमी काडपाक ह्यो जायो सकाळीं आमी सादारण सारके 5 सुमार वयता 5 दिवे घेवन तितले काडटा सकाळचे दिसता त्यो काडटा कित्याक सकाळीं कित्याक काडप त्यो ती सकाळ फुडें काडप म्हणल्यार तितून बाजारांत बेगीन पावता न्हू हड्डोच्यो जायो आहा पळय ताका चड सुगंध आसता अशें कितें म्हणून हें एक आमचे म्हाळशेची देवीचीच कृपा म्हणपाची आमी पयलींचे आमी तशेंच आसा आनी म्हाका दिसता अख्खे गोंया भितर म्हाळशेच्या कृपेन आमच्या जायांकूच म्हाका चड वास आसा तसोच उरचो आनी आमकां देवीची सेवा करपाक मेळची अशें आमी म्हाळशे देवी कडेन मागता मार्दोळच्यो जायो ह्यो सामक्यो गोंयभर फामाद आनी ह्या जायांचो सिजन म्हणटा तो जसो पावस सुरू जालो की ह्यो जायो फुलपाक लागता आनी तुमकां खबर आसतलें गोंयभर लोकांक की मार्दोळा जो मनीस येता तो हांगासर जायाचो पोड घेतल्या शिवाय वचना 5 सुमार ह्यो जायो काडटा परत ते घेवन येता घरा कडेन त्यो विणटा आनी तेची माळ करून मागीर ते जे पड म्हणटा तशे पडी प्रमाणे ते हांगासर जे बायपास आहा त्या बायपासाच्या रस्त्या कुशीक रावन हे विकता मार्दोळा गांवांत लोक हा हे पारंपारीक आमी म्हणटा पिपऱ्यो तवशीं त्याच प्रमाणे जायांचेर पासून हे अजून बरें डिपेंड आहा आनी तेंची मागणी आसा की हे मळे जे आहा हे सुरक्षीत राखीव उरचे कारण तांकां हेच्या फुडें समज जर मळे नश्ट जाले जाल्यार ह्यो जायो खंय तरी मुखाल्ल्या हितूर पळोवपाक मेळच्यो ना तेन्ना जायो समज जर टिकून उरतल्यो मार्दोळच्यो जाल्यार मळे टिकप खूब गरजेचें आसा मार्दोळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू गोंयची माती सुपीक हेर प्रदेशांतले फळावळ गोंयांत कांय प्रमाणांत पिकाक येता पोरू मडगांवां राया एका शेतकारान पयलेच खेप एप्पलाचें पीक काडिल्लें आतां हणजुणा एकल्याच्या पोरसांत 5 वर्सां पयलीं लायिल्ल्या द्राक्षाचे वेलीक फळ धरलां केल्यार सगळें शक्य वेवसायीक रिचर्ड उलयलो हणजुणे एका रेस्टॉरंटाच्या पोरसांत द्राक्षां तशेंच हेर फळांची झाडां रेस्टॉरंट दोनयान लायल्या
द्राक्षां तसेच हेर फळां आतां जावंक लागल्या. द्राक्षां अजून पिकूंक ना, थोडो तेंप वतलो, मात गोंयांत द्राक्षांची लागवड करूं येता हें एक उत्तम उदाहरण जावन आसा. 6 वर्सां आदीं खंय तांणी ही झाडां रोयिल्लीं. गोंय हें कलाकारांची खाण म्हूण लोक वळखतालेच. नुस्तें, हुमण, काजू बियांनी, फणस, पोपयांनी, माड, केळींनी फामाद गोंय आतां एप्पल आनी द्राक्षाकय लागून चर्चेंत आसा. आमी लायला 6 वर्सां जाले पयले. आतां हे पयले पाटी इतले ग्रेप्स येयलो आनी खूब हा गोंयांत कितें लावंक जाता. ग्रेप्स हा, कॉफी घातला, चॉकलेट घातला. आतां कितलीं वर्सां जालीं? हे 6 वर्सां जाले तेन्ना लायला आमी. 6 years after we planted them. आतां ही फूल वायट जाली आसा तेन्ना? हे वायट आनी पुणें ब्लॅक आहा. सो खूब वाडला आमी घातला आनी लायला. फर्स्ट टायम जालें. This is chocolate. This one here is sitapal, cancer fruit now. Yeah. Cancer fruit. At the back of Shiva we have coffee growing. Or you can grow anything. You just need love. And cow's urine. With cow's urine we put jaggery. We leave it to rest for 1 day, and then we spread it along the plants. But only natural, organic fertilizer we use. Nothing else. I made this garden for the love of growing, and for people to see what can grow from the earth. We have much more that can grow from the earth than concrete buildings. We have so much more, and we should plan our lives to grow, because from growing we can see how we can grow ourselves. The soil in Goa is absolutely marvelous. We can grow anything we want. We just need to take time to nurture what we grow. Everything can grow, but in Goa particularly, as you land at the airport, you can understand that it is a place to grow anything you can. So you must take the opportunity to grow. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. श्रावण म्हयनो सुरू, सण परबांचो सिजन चालू. हातूंतलोच एक सण म्हळ्यार श्रावणी आयतार. हिंदू समाजांतल्यो बायलो घोवाच्या सुरक्षे खातीर हो आयतार पुजतात. श्रावणांत फुलपी झाडापेडांची सैमाची ही पुजा. बायलां आपल्या आंगणात वा सरभोंवतणच्या झाडांची पानां काडून तांची पुजा करतात. श्रावणी आयतार मनोवपाची पद्दत काळांतरान बदलल्या, मात वाते 70रींतली सुभद्रा मळीक अजून पारंपारीक पद्दतीन हो आयतार पाळटा. पळोवया खासा रिपोर्ट. श्रावण म्हयन्यांत साबार सण परबो मनोवप जातात. श्रावणाच्या आयतारांची एक वेगळीच खाशेलताय आसता. हिंदू समाजांतल्यो बायलो श्रावणी आयतार व्हडा भक्तिभावान पाळटना दिसतात. श्रावणांत उत्पन्न जाल्ल्यो साबार वनस्पती एकठांय करून त्यो पुजेक लावप जातात. वांते 70रींतली सुभद्रा मळीक हो श्रावणी आयतार पारंपारीक पद्दतीन पाळटना दिसली. आता पुजा जाली न्हू, आता च्या पाणी घेवपाची, जेवणाक तयारी करपाची. जेवण केलें काय मागीर तेका 2 पानाचेर वाडपाचें. सुरिल्ले तांदूळ घालपाचे, हळदीचें पान घालपाचें भितर, गोड सय, जाय जाल्यार दूद घाल आनी बरो पायस करपाचो आनी तेका जेवण वाडपाचें. सांजचो तेका मागीर पावपाचो व्हरून. जेलो म्हणटकूच तेका पानाचो विडो दवरूंक जाय. जेवण वाडलें, हांव जेलें काय तेका मागीर पान आनी सुपारी दवरतालें. बाजारांतल्या कांयच हाडपाचें ना, फक्त हें आपूण फिरोन हाडून तो आयतार पुनू जाय. पूण तो न्हू दादल्या मनशान हाडून दिवंक जायना. तूं आतां फाल्यां सकाळीं लग्न जालो, बायलेक तुजे आयतार हाडून दितलो म्हणजे तशें नाका. ते बायलेनूच हाडूंक जाय. जाल्यार भुरग्यान हाडलें आतां. आतां हो भुरगो न्हू तेणी हाडून म्हाका दिलें आतां. जाल्यार म्हणजे हय पळय, आयतार माय जाल्लें, आयतार धरता म्हणून सुनेन. माय सांगूंक लागली जेवंक ना आनी आयतार तूं कशें धरता. तर आतां एक पेलो तांदूळ अर्दाटो भरूच न्हू, ते अर्दे आपूण इल्ले दवरता, ते इल्ले दवरता आनी हांव आयतार धरता अशें म्हटलें. आनी तिणें आयतार धरून तयारी केली ते इल्ले तांदूळ धरून. म्हणजे तेन्नाची परिस्थिती डावन न्हू. आतां जाय तशें खावंक आमकां मेळटा म्हण तेन्ना मेळटालें. आनी घोव तिजे घराक धाडलो तिणें आयतार हाडून. आयतार हाडूंक म्हणटकच एका हात घालतकच तिच्या घोवाक दसलो म्हणून घोवाचो आयतार म्हणटा आमी.
त्या खातीर आयतार घोवान हाडून दिवंक जायना बायलेक. आपुणूच तो हाडून आपूण तेजी सेवा करची घोवाच्या रक्षणाक. चानी म्हणून फूल आसता न्हू ते एक आमकां आतां सोदून आमी पळयलें कितलेशे सोदलें ते गावना आमकां. आनी एक हुंदराचो कान गावना. सड्या रेट्या खूब करताली आतां सडत ना जाल्यार ते हांव कोणाक सांगले पासून गावता जाल्यार घेवन यो आयज जाय म्हणून म्हटल्यार गावना ते मागीर खंयचे हाडून. ही सुद्धा वनस्पती जी आता तुका जी मेळ्ळा ती आणि काय कालांतरान ही सुद्धा मेळत म्हणून गॅरंटी ना. मेळटली पूण कोणाक कळटा. सगळें मेळटा. पावस पडलो की सगळें तेका जाय तितकें तो किल्लोन काडटा वयर. म्हटल्यार ते आमकां कळनाका वळखों. हो जो आयतार पूजन आसा तो कितलेशेच वर्सांसून आयतार पूजन चलत गेला. आता कालांतरान त्या पुजनाच्या विधीन जे आसा तो बदल जायत गेला. पूण अजूनय काय बायलां अशी आसा जे आयतार पूजन जे आसा ते पारंपारीक पद्दतीन करता. जी परंपरा आसा ती जिती दवरली आसा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.